आज सकाळ फुडें म्हाका डेप्युटी सरपंचान फोन केलो म्हळ्यार पंचायताक जो आमगेलो हलवटा म्हळ्यार थिंगा वास येता आनी नुस्तें मेलो आहा डेप्युटी मार्केटिंग चॅक करून जाल्यार नुस्त्या दोनूय सायडीन मेलो आहा आतां पोंड आहा हिंगाय नुस्तें मेलो आहा आनी तुमच्या इला केशी नुस्तें मेलो आहा आतां नुस्तें मरपाक कारण म्हाका जाल्यार दिसता वयर सायडीन त्या सायडीन स्क्रॅप यार्डा भरपूर बलो आहाय आनी एक नुस्त्या फॅक्टरी आहा हांव म्हणा उमक्या गेले म्हणून हिंगा तो चॅक केले न्हू जाल्यार हिंगा सगळें सापडोंक शकता आयज डेप्युटी सरपंच आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गेले त्या जाणां स्क्रॅप यार्ड मोवाल खंय पंचायत रे म्हणून फेंचारा केअर नासल्या भाशेन केलें पळय आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बट त्या जाणां हांव वचना म्हणटो आतां स्क्रॅप यार्ड थिंगा आपल्या लायसन्स दिलो आहा म्हणटाय बट कितें लायसन्स दिला हें दाखोवपा रेडी नाय आनी ओपन स्पेसीस तेणी आख्खें ओपन करून दवरलो आहा हांव फकत इतलें मागोता ऑथॉरिटी कडेन कलेक्टर लेवलाचेर सावन पुलीस आनी पंचायत जावं MLA पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेणी सगळ्यांनी घेचें पुलीस प्रोटेक्शनूय जाय आमकां आज सकाळ फुडें म्हाका लोकल्सां थिंग फोन येयलो अशें जालां उदकाचो वास येता आनी थिंगा नुस्तें आहा तें मरपाक लागलां अजून पासून हांवें थिंग इन्स्पेक्शन केलां थिंग नुस्तें मेल्लो आहा सो ताचो इफेक्ट आतां थिंगा स्क्रॅप यार्ड्सूय आहा आनी सियाक फिश कॅनिंग फॅक्टरी आहा थिंगा ते खंय डिस्चार्ज जाता आनी उदक थिंगा पोल्यूट जाता सो आयजूय फक्त आमी पोल्युशना बोर्डा आपयले पंचायत डेप्युटी सरपंच आहलो थिंगा लोकल्सूय आहले थिंगा सॅम्पल्स घेतला आनी ते टेस्टिंगा वचपाक तेमी कलेक्ट केल्ले आहा